मुरगांव नगरपालिकेन कर्मचाऱ्यांनी केल्ले मागणे प्रमाण तांकां सी ग्रेडांतल्यान डी ग्रेडांत घालपा खातीर शुक्रारा कावन्सिल बसकेत ठराव मंजूर केला। नगरपालिकेन कामगारांक 7वें वेतन लावपा खातीर यत्न केल्यात आनी रोखडेच 7वें वेतन लागू करतले अशें नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यान सांगला। आरडेक्स गोहातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आमचे 6-7 पे कमिशन आहा पळय, तो 7 पे कमिशनाचे कितें केलां काय म्हणून आमी सीपी कडेन डिस्कस केले, दीपका कडेन। दीपकान सांगला की आपण फिक्सेशन स्टार्ट करता, ऑर्डर काडटा आनी तशें डेली वेजीस असले पळय आमचे, डेली वेजीस पेमेंट जावंक नसलो सॅलरी, तो पेंडींग आसलो ते आज क्लियर करता म्हणटा तो। वॉचर बिचर काडला तेजे आनी कोणाची MECP बॅलन्स आसली पळय ते दोगांचे क्लियर करता आनी व्हडलेशे प्रॉब्लेम आनी कांय ना, ऑलरेडी डिस्कस जालें आनी सीओन आमकां कोऑपरेशन दिल्या। सीओनय सांगलें तशें कांय ना। आमकां कित्याक खूश आहा, आमचे पयले आमचे चीफ ऑफिसर, चेअरपर्सन, तसंच मिडिया, तसेच आमचे डायरेक्टर DME, तसेच आमचे पब्लीक, तसेच आमचे कावन्सिलर सगळ्याचे आमी खूश आहा। कित्याक आमकां पयले मेळना म्हणटा दिले आनी आमी स्ट्रायक केले, मोटो स्ट्रायक केले अशें। तेन्ना मागीर आमचे चेअरपर्सन आमकां बरोवन दिले, तुमकां दिता, तुमकां काय भिवू नाका म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तेमी आमकां दिले। म्हणून आमी आमचो स्टाफ, तसोच आमचो ऑफिस स्टाफ आनी तशेंच आमचे कामगार सगळे एकदम खूश आसा, एकदम म्हणल्यार एकदम खूश आहा। कित्याक आनी ही तुमी आमकां उमेद सांगली आनी तुमचेर बी आमी खूश आहा, म्हणून आमी पुन्हा सांगता आमी एकदम खूश आहा। कित्याक आमकां मेळना म्हूण पयलें केल्लें, आतां आमचे थंय मिडिया, तशेंच आमचे डायरेक्टर, तशेंच आमचे चीफ ऑफिसर, तशेंच आमचे चेअरपर्सन हेंचे बरें जावचें आनी फुडें आमकां अशेंच कल्याण करचें अशें म्हणून आमी देवा कडेन मागता। पयर मिटींग जाली आमची बजेट मिटींग, आनी बजेट मिटींग आमी ऑलरेडी जो एज्यूम केला सॅलरी जो इन्क्लुडींग 7th पे, पूण काही कारणांक लागून 7th पे आमकां इम्प्लिमेंट करूंक गावना। आयज जे 7th पे आहा ते फक्त 1800 ग्रेड पे आसता पळय तांकांच 7th पे लागू लागता। म्युन्सिपालिटी जे वर्कर आहा पळय ते 1100, 1300, 1800 खूब कमी आसा। सो फर्स्ट प्रायोरिटीचेर आमी ते ग्रेड पे 1300 आहा पळय तांकां 1800 हाडटले आनी मागीर तांकां आमी 7th पे फिक्सेशन करतले। We had taken council meeting. We had taken the decision of giving 7th pay to all the staff and proposed to the government to give them also. And also आमी RR चेंज करपाक एप्लिकेशन करतले म्हणून हें केलें, प्रपोज करतले म्हणून आमी एग्री केल्ले, ते रिजोल्यूशन आमी घेतिल्लें आसा आनी आमी आतां गव्हर्मेंटा कडेन ते परस्यू करून आमच्या स्टाफाक 7th पे लावपाक मेळटलो, बेगिनांतल्या बेगीन लावपाक पळयतलीं।